Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. Thank you for being here. May God bless you and your family. धोर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. जैतुनांच्या दोंगरार थावन शीस जेरुसल्याक परतले. एका सोनवाराचे वाटे इतलो हो दोंगर जेरुसल्याक लागीं उरता. शारांत भितर सरतोच ते रावताले त्या उंचल्या कुडांत गेले. ते हे पेद्रू, जुआंव, जाकोब, आंद्रे, फिलिप, तोमे, बार्तोलोमेव, मातेव, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी हुर्बेवंत शिमाव आनी जाकोबाचो पूत जुदास. जेजूचे माय मारये आनी ताच्या भावां भयणी बराबर तशेंच हेरां ओस्तोऱ्यां सांगाती ते सगळे एकाच मनान मागणें करीत आसले. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवें मुरगोडटा. ताणें ल्हानवीक चाकुर्णीचेर दिश्ट घाली. सगळ्यो पिणकां म्हाका भागी म्हणटल्यो. चोर बोलिश्टान म्हाका केलीं ओजापां. पवित्र ओर्चीत सोदां ओर्चीत ताचें नांव. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवें मुरगोडटा. आपली भोक्ती करतल्यां थंय आमचो देव पिणके पिणकेंत काकलूत दया दाखयता. आपलो बोलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पर काळजांत मनांत गर्व धरतल्यांक धांवडायता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवें मुरगोडटा. पदवेदारांक सोदरा वयलीं शेवटिता. ल्हानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा. भुकेलोल्यांक दादोस करता देण्यांनी. क्रेस्तांक जाल्यार खाली करून परतिता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवें मुरगोडटा. उगडास धरून आपल्या दयाळ मोगाचो इस्रायेलाक आपल्या चाकराक बाळगिता. आब्रामाक आनी ताच्या धूव पुतांक दिल्लें उतर विस्वाशी देव सांबाळता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवें मुरगोडटा. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. नोमान मारिये कृपेन बोल्लोले. सर्वेस्पर देव तुझे सोवें. सुदैव गे तूं ओस्तोरिया मोदें. Soy Sorvespora, soy. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. 6व्या म्हयन्यांत नाझारेत नांवाच्या गालिलियांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरीं धाडलो. दाविदाच्या घोराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून
देवदूतान म्हळे, नोमान कुरपेन भरलोले, सर्वेस्पोर तुजे सोफे आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदोम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हळें, भियो नाका मारये, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेस्त जातोली आनी एका पुताक जल्म दितोली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटोली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घोराण्याचेर सासणाच्या सासणांक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हळें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हळें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्पराची सक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे थावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांसटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हळें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकूर, जावं म्हजे सोवे तुज्या उतरा पोरमाणें. आनी देवदूत तिचे सोरशिलो कोडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ, नोमान कुरपेन बोलोले, सोमी देव तुजे थंय आसा. लूक ओवेस्पोर 1 ओळ 28. नोमान कुरपेन बोलोले, सोमी देव तुजे थंय आसा. देवा बापाची हींच उतरां गाब्रिएल दुतान मारये मुखार उचारली आनी देवाची बरी खबर तिका परगोट केली. त्या काळार वस्तोर्यांक चड मान नासलो, तरी तिणें देवाची आवय जावंक स्विकारलें. हें जावन आसलें तिका एक व्हड आव्हान. तिची खालतिकाय आनी भोक्तीपण देवाक मानवली देखूनच ताणें तिका विंचून काडली. आनी हीच जाली बुन्याद पवित्र सभेक मारयेचें देवासाव आपणावंक. आयज आमी रुजाय सायबिणीची परब समोरमतांव. सायबीण माय जायते पावटी दिश्टी पडून पातक्यांच्या मन बदलोवपा खातीर तेर्स करूंक मागता. पाद्र पियो म्हणटा, तेर्स जावन आसा एक बोळादीक हात्यार आयच्या समाजाच्या वायटाचेर झुजोवंक. कारण देव दिता त्यो सगळ्यो कुरपा मारये थावन येतात. आयच्या पयल्या वाचपान मारिया जेजूची माय हेर ओस्तोरियां आनी शिसां बराबर उंचले कुडीन मागणें करूंक एक बुन्याद जाली. तांणी सगळ्यांनी एकाच मनान केल्लें मागणें. मारिया देवाक उबारताली. तर भावार्थान मागणें करून माये भाशेन आमी आमकांच देवाच्या हातांत घालून थीरपणान आमचें समर्पण करुया. बापा मोगाळा, भक्तीन आनी मारयेच्या मोगान तेर्साचें मागणें करूंक आमकां कृपा दी. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe.
देव बरें करूं.